नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन साधलो संवाद. एआय शेतकारांची बदलती परिस्थिती आनी सान भुरग्यांच्या अंगदानाचेर मुखेलपणान केली चर्चा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मेरठांत दिल्ली मेरठ मेट्रो कॉरिडॉरचें केलें लोकार्पण. नव्या हायस्पीड युगाची जाली सुरवात. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गोय आध्यात्मिक महोत्सवात वांटेकार जावपाक पावले गोंयांत. कळंगूट दर्यादेगेर जाल्ल्या समुद्र आरतीत घेतलो वांटो. केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी पेडणे तोरशेच्या सामाजीक सभाघराचें जालें उक्तावण. संस्कृतीक कार्यावळी आनी सामाजीक कार्या वाडीक लागपा खातीर जातली मजत. श्रीपाद नाईक. पाकिस्तानच्या हवाई दळान अफगाणिस्तानच्या कांय भागांत केले हवाई हल्ले. अफगाणिस्तानातल्या बऱ्याच भागांनी जाले लुकसाण. कांय थळाव्यांनी भगडायलो जीव. आणि आता खबरो विस्तारान. भारत एआयच्या क्षेत्रात संवसारात महत्वाचो आणि अग्रेसर भूमिकेत आसा अशें मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 131व्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन संवाद साधलो. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिशदेक भारता खातीर खूपच महत्वाची परिशद आसा अशें नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला. एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई. मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं. समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया. पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था. इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं. साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था. दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं. भारताचे प्राचीन ज्ञान भाषा आणि दायजाकडेन जोडिल्ल्या पंडुलिपीक एआयच्या मजतीन विदेशी भाषांत भाषांतरीत केला आणि मन की बात कार्यावळींतल्यान हाच्या संरक्षणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारलो. डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया. पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं. सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया. अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है. भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान देशांतल्या शेतकामत्यांची बदललेली परिस्थिती जनते मुखार दवरली. आयचो शेतकार फकत परंपरागत तंत्राचेर निंबून ना जाल्यार तो आर्विल्ले तंत्रगिन्यान वापरून मातयेंतल्यान भांगर पिकयता. ओडिशा जे तरेचे नव्या शेतीचे नमुने आमच्या मुखार येवपाक लागल्यात ते अजाप करपासारखे आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. किसान से जुड़ी जानकारी वाकई बहुत प्रेरक है. करीब 8 साल पहले तक
वे अपने पिता शिवशंकर पटेल के साथ पारंपरिक ढंग से धान की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने खेती को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अपने खेत के तालाब के ऊपर उन्होंने मजबूत जालीदार ढांचा बनाया, उस पर बेल वाली सब्जियां उगाई, तालाब के चारों ओर केले, अमरूद और नारियल लगाए और तालाब में मछली पालन भी शुरू किया। यानी एक ही जगह पारंपरिक खेती भी हो रही है, सब्जी भी, फल भी, मछली भी। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई। खंयच्याय आवय बापायक आपले 10 महिन्याचे भुरगे वगडावप म्हळ्यार खूपच दुखद। आलिन शेरीन अब्राहिम ह्या लहान भुरग्यान ताच्या संवसारांतल्यान वचप अमर केला। हे भुरगे देशातल्या सगळ्यात ल्हान अंगदात्यापैकी एक जावन आसा। तिका लागून आयज बऱ्याच जाणांची जीव वाटावल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आलिनाच्या आवय बापायची तुस्त करतना सांगलें। दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नव्या हायस्पीड युगाचो आरंभ केलो। ह्या उपक्रमाक लागून दिल्ली ते मेरठ आणि मेरठ ते दिल्ली हो प्रवास आनीक सोपो जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 82 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडॉर राष्ट्राक समर्पित केलो। ह्या वेळार तांणी 12,930 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या वावराचें लेगीत उक्तावण केलें। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उक्तावणा उपरांत तांणी जनसभेक संबोधीत लेगीत केलें। पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन। मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 131व्या मन की बात कार्यावळीचो अणभव साखळेत घेतलो। ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोंयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, थळावे नागरीक आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। तांणी ही कार्यावळ साखळेच्या रवींद्र भवनात आयकली। दिल्ली पुलीस दळान तामिळनाडू पुलिसां वांगडा मेळून एक जोड अभियान चलयलें, जातूंत तांणी तामिळनाडूच्या तिरुपूर जिल्ह्यांतल्यान 6 बांगलादेशी दुबावितांक धरल्यात। ह्या दुबावितांचेर सामाजीक माध्यमाचेर पाकिस्तानाच्या आतंकवादी संघटनाच्या समर्थनार्थ म्हायती घालप आनी खंयच्याय कायदेशीर दस्तऐवजा बगर भारतांत रावप अशे आरोप आसात। तांचे कडल्यान 8 मोबायल फोन आनी 16 सिम कार्डां जप्त केल्यात। हे सगळे दुबावीत थळाव्या कपड्यांच्या कारखान्यांत काम करताले आनी आपली खरी वळख लिपोवन फटीचे दस्तऐवज तांच्यांनी तयार केल्ले अशी माहिती दिल्लीच्या पुलीस दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली।
पूछताछ से पता चला कि ये तमिलनाडु से कुछ लोगों को, जो कि बांग्लादेशी नेशनल हैं, तमिलनाडु में थे, उनको ये वापस कलकत्ता लेके जाने वाले थे और उनको रोप इन करने वाले थे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में। इससे पहले ये कुछ कर पाते, टीम जो है फिर तमिलनाडु गई और वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी हैं और एक जो उमर फारूक है, ये मालदा का रहने वाला है, मालदा जो वेस्ट बंगाल में जगह वहां का रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आयज गोंयात दाखल जाल्यात। ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाला सद्गुरू फाउंडेशन आणि गोंय राज्य सरकाराच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या गोंय अध्यात्मिक महोत्सवात ते वांटेकार जातले। आयज सांजेर कळंगूटच्या दर्यादेगेर जावपी समुद्र महाआरती कार्यावळींत लेगीत ते वांटेकार जाले। ह्या सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। विमानतळाचेर देवल्या उपरांत तांणी ह्या सुवाळ्याविशीं खबराकारांकडेन उलोवप केलें। कि जो आध्यात्मिक परिचय गोवा का रहा है, उससे भी आज की पीढ़ी वाकिफ हो, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसका संरक्षण कर सकें, और जो सैलानी, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उसको हम आध्यात्मिक दर्शन भी करा सकें। सो इवन एज रिलीजियस टूरिज्म इस क्षेत्र का विकास करना ज़रूरी है। ऐसे में मुझे खुशी है कि स्पिरिचुअल फेस्टिवल स्वामी जी ने जिस तरीके से इसका नेतृत्व करते हुए गोवा को वो पहचान दिलाने का प्रयास किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण सहयोग, योगदान देने का काम किया है। ऐसे में आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि स्पिरिचुअल फेस्टिवल का मैं खुद सनातनी हूँ, मैं इसमें पूरी तरीके से विश्वास रखता हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं मानता हूँ कि अध्यात्म आपको संजो के रखता है, आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देता है। ऐसे में मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ गोवा, जो स्पिरिचुअल फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे 19 से 24 तारीख तक मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांका येवकार दिवपा खातीर वास्कोचे आमदार कृष्णा ताजी साळकार हाजीर आशिल्ले। तांणी तांकां येवकार दिले उपरांत आपले मत खबराकारांकडेन उक्तायलें। स्पिरिचुअल टूरिज्म बड़े पैमाने पर हो रहा है और मुझे लगता है कि ये देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हम लोग दिखाना चाहते हैं कि देश के, हमारे गोवा की आइडेंटिटी इज नॉट ओनली सन, सैंड एंड सी, पर उससे अलग स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। सरकार मराठीचेर अन्याय करचे ना, कोंकणी वांगडाच मराठीक लेगीत गोंयांत समान दर्जो आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोवन ऑफ द इयर पुरस्काराचें वितरण करतना सांगलें। आदले केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री एदुआर्द फालेरो हांकां जिणे गौरव पुरस्कार ह्या वेळार भेटयलो। कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात काल गोवन ऑफ द इयर भोवमान भेटोवपाची कार्यावळ जाली तेन्ना ते उलयताले। बऱ्याचशा जणांक खाकी वर्दीची किंमतूय खबर ना आणि खाकी वर्दीच्या बद्दल असलेलो रिस्पेक्टय तितको ते दवरिनात म्हणून म्हटलें हांवें, किंवा ताच्या घरात असलेली तेजी प्रतिमा, समाजात असलेली प्रतिमा, आणि तो स्वता त्या खाकी वर्दीचेर डाग लागचो न्ही म्हणून काम करीत असलेली प्रतिमा, ही मराठींतल्यान तेणे आपल्या पुतात बापायक बरयल्लें पत्र, हातूंतल्यान पुराय एक्सप्लेनेशन खाकी वर्दीच्या बद्दल तेणे दिलें। सदोदीत ह्या वर्दीक मागीर ते बॉर्डरीचेर आसुनी किंवा विदीन द स्टेट काम करता आसतनी 24 तास ना चवथ, ना दिवाळी, ना क्रिसमस, खंयचोच सण मेळटलो हेजी शाश्वती ना, ना घरातले फंक्शन मेळटली हाजी शाश्वती ना। बरेचशे फावटी खंयच्या टायमार केन्ना खंयसर आसतलो हें आपल्याकूच कळना। 24/7 365 डेज म्हणजे आमी म्हणटा ती ऑफ ही तांच्या कडेन केन्ना नासता, अशें खाकी वर्दीचें खूब बरें वर्णन ताणें खूब बऱ्या पद्दतीन केलें, आणि ताची जपणूकाय करपा खातीर आमी बी सगळ्या जाणांनी त्याच पद्दतीन तें काम करता। हांव तुमच्या सगळ्यांचें खरोखरूच मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता। कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात स्वाभिमान पुलीस पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो। ह्या वेळार पुलीस कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या उत्कृष्ट सेवेचो आणि शौर्याचो भोवमान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो। खाकी म्हळ्यार जापसालदारकी, लोकांचो विश्वास आणि धैर्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें। तांणी भोवमान मेळिल्ल्या सगळ्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयली।
आपण गोव्यामध्ये बघतोय की मराठी भाषा आणि वाचन संस्कृती ही समृद्ध आहे. गोव्यामध्ये आजही मराठी सिटी वाचक हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि तोही आजही मराठी शाळांमध्ये असेल किंवा मराठी शिक्षक असेल खूप चांगल्या पद्धतीने मराठीचं वाचन हे आजही होते आणि मराठी ही कोकणीच्या बरोबर हे गोव्यामध्ये तिची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण तिला समृद्ध करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी करत आहोत या पुढेही त्या अजूनही चांगल्या पद्धतीने केल्या जातील. पेडणे म्हालातल्या तोरशे गावात बांधिल्ल्या सामाजिक सभागृहाचे उक्तावण केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सामाजिक कार्याक बळगे दिवपी साधन सुविधा उभारप गरजेचें आसा, जातूंतल्यान संस्कृतीक कार्यावळी आनी लोकांची मुळा कडेन जोडणी शक्य आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें. ह्या होला खातीर जवळजवळ 52 लाख रुपये दिसता खूप म्हणजे 1 कोटी लागला. प्रवीण विचारतो 1 कोटी खर्च लागला काय कितें म्हणजे ना 52 लाख रुपये खर्च लागलेले आसा. कारण हे योग्य पद्धतीने त्या पैशाचो उपयोग करून हे जाल्ले आसा आणि येणाऱ्या काळात पेडणे मतदारसंघात प्रकृत आमी पेडणे मतदारसंघाचे ऋणी आसा. कारण आमी पयलींच जेन्ना आमी हांगा खरोखर भारतीय जनता पार्टीचें काम सुरू केलें आनी आमकां सदांच पेडण्या संबंधी एक वेगळ्या मनाक खंय तरी हे आपुलकी आशिल्ली. कारण पेडण्या इतिहासा बाबतींत फाटीं उरला आनी आमी तेन्ना ठामपणे सांगताले पेडण्या आमी अशें करून तुमी आमकां भारतीय जनता पार्टीक सत्ता दियात की पेडण्या सगळ्या जिल्ह्यांत लेगीत नंबर 1 तालुका नंबर 1 तालुका करून दाखयतलो आनी म्हणून ही संदी आमकां मेळ्ळी. आमचो हो सुद्दां त्या घोशणेचो एक भाग आसा अशें हांव समजता. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांचे सामाजीक सभागर उबारपा खातीर दिल्ल्या तेक्या खातीर उपकार मानले. आयज पेडण्यात खऱ्यांनीच आमचे खुबशे बरें काम करून दवरलेले आसा. जे आयज आयुष हॉस्पिटल म्हणून आसा ते हॉस्पिटल आयज आमच्या भाऊक लागून हांगासर आमकां पेडण्यात मेळिल्लें आसा. आख्ख्या गोंयांत हांगासर तशें हॉस्पिटल ना, तशें आयज आमच्या भाऊनी हॉस्पिटल हांगासर आमकां पेडण्यात दिल्लें आसा. खऱ्यांनी ती तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. जे आयज तो काम करता पूण ज्यो गोश्टी तो करता आपल्या मना सारक्यो ज्यो आयज तेणें आमकां पेडण्याक लागून खूब बरी कामां दिल्लीं आसात. आयज जॉबूय दिल्ली आसा तेणी पेडण्याक लागून आयज आमच्या आयुष हॉस्पिटलान. तशेंच हांवें भाऊ कडेन खुबश्यो गोश्टी मांडलेल्यो आसात जे आयज आमच्या हायवेक लागून ज्या इलेक्शनाच्या पयलीं हांवें मांडले. कित्याक आमकां वॉकिंग हे जावचें पडना हायवेक, कित्याक आमकां लोकांक क्रॉसींग करपाक त्रास जाता. ते ऑलरेडी भाऊन सांगलां आपण हें फास्टॅग करून दिता. दिवचलच्या मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर नवचैतन्य क्रीडा पर्व ह्या खेळ कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या खेळ कार्यावळींत 65 सरकारी शाळा आनी 43 अंगणवाडींतल्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो. साळ, मये, पाळी आनी साखळी तशेंच दिवचल ह्या 4 विभागांतल्या शाळांतल्या भुरग्यांनी हातूंत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळींत गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. अशा प्रकारचे खेळ भुरग्यांच्या उदरगतीक आनी फुडारांतले घडणुकेक भोवमोलाची मजत करता अशें खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या सुवाळ्याक अध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर, बालभवनचे संचालक मनोज सावयकर आनी तालुका शिक्षण अधिकारी लीना कळंगुटकर हाजीर आशिल्ल्यो. पॉझिटिव्ह जो आसा एटिट्यूड हो पॉझिटिव्ह हाच्या भितर दिसून आयलो आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करता. बक्षीस कोणाक मेळटा हें इम्पॉर्टंट ना, तुमचें पार्टिसिपेशन हें इम्पॉर्टंट आसा. तुमकां तालुक्याच्या जाग्यार एकत्र हाडली आनी तुमचे शाळांतले भुरगे आसत, वेळपूरचे भुरगे आसत, त्या पाळीगांवचे भुरगे आसतले, ह्या सगळ्या भुरग्यांक एकत्र व्यासपीठ दिवपाचें काम ह्या टिचरांनी केल्लें आसा. म्हणून हांव टिचरांचें अभिनंदन करता. दिवचल नार्वेच्या न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या मसणभुंयेचें घर मोडपाच्या प्रस्तावाक दिवाडी, आखाडो आनी भोवताणच्या वाठाराच्या थळाव्या लोकांनी खर विरोध दर्शयला. ह्या मसणभुंयेर फाटलीं कितलींशींच वर्सां थळाव्यांचेर निमणे संस्कार जातात आनी आतां न्हंयच्या देगेर सुरू आशिल्ल्या सोबितीकरणाच्या वावराक लागून ह्या कार्याक आडमेळ येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. आमी ही मशानभूमी हांगसरली खचोड दुसरे घालूंक दिली जाल्यार येणाऱ्या काळान आमची पिढी आमकां खूब ब्लेम करतले. पूण आमी सगळे गांवचे सगळे लोक आयज एकठांय जाल्या की ही स्मशानभूमी हांगसरूच जावंक जायी आनी हांगसरूच आसूंक जायी.
सो आमकां कसलोच कन्सेंट घेयनासतना आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिनासतना हांगर हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा आनी ते आमकां हांगरसून भायर मारूंक सोदता. ही मसण काडून हांगा तेंचो व्हडलो बिल्डर लॉबी येवन व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदता. तुमी हाडा कितें करता तें करा, पण आमच्या हांगा अस्तित्व पळय जें आहा तें आमच्या काडूं नाका हीच हांव सरकारा कडेन मागणी मागता. क्षमता निर्माण आणि कुशळटाय विकास प्रशिक्षण कार्यावळीचो इनामां भेटवण सुवाळो पेडण्यां जालो. ह्या सुवाळ्याक पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे सयत थळावी पंच संजना परब, उल्हास नायक, राजेश कळंगुटकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विशाखा आगरवाडेकर हांच्या समन्वयान ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्या वांगड्यांच्या प्रतिभेक आणि समर्पणाक एक दिका मेळ्ळी अशें ह्या वेळार उलयतना आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी सांगलें. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उकार तुम्ही पळयतात. पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबराकडेन, कांय आंतरराष्ट्रीय खबराकडेन. पाकिस्तानान परत एक फावट अफगाणिस्तानाची शीम हुपून हवाई हमले केल्यात. हालींच पाकिस्तानात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो हल्लो केला अशें इस्लामाबादात पाक सैनीक अधिकाऱ्यांनी सांगलें. अफगाणिस्तानातले TTP आणि IAS खुरासान पाकिस्तानाच्या भुंयेचो वापर आतंकवादा खातीर करता असो आरोप पाक सैन्य अधिकाऱ्यांनी केला. पाकिस्तानान केल्ल्या हल्ल्यांत अफगाणिस्तानातल्या बऱ्याच वाठारांत नुकसान जालां आणि कांय जाणांक जीव वगडावचो पडला अशें अफगाणिस्तानातल्या थळाव्यांनी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 24 वरां भितर संवसारभरांतल्या देशांचेर टॅरिफ वाडोवन 10% वेल्यान 15% पावयला. 24 फेब्रुवारीसावन हें टॅरिफ लागू जातलें. हाचे पयलीं शुक्रारा रातीं डोनाल्ड ट्रम्प हांणी पत्रकार परिशद आपोवन संवसारांतल्या पुराय देशांचेर 10% टॅरिफ लावपाची घोशणा केल्ली. अमेरिकेंतल्या सर्वोच्च न्यायालयान ट्रम्प हांणी संवसारभरांतल्या देशांचेर लायिल्लो टॅरिफ रद्द केल्लो. मध्यपूर्व आशियांतलो तणाव आता तेंगशेर पावला. अमेरिका आणि इराणाच्या मजगती आता झूज जातले हें लागीं निश्चित जालां. झुजाच्या फाटभुंयेर इराणाचे मुखेल फुडारी खामनेई हांचे कडेन आता फकत 8च दीस उरल्यात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाचेर हल्लो करपाची तारीख घोशीत केल्या. अमेरिकेन इराणाच्या लागसार आपले हवाई दळ आणि नौदळाची तयारी केल्या. अमेरिकेच्या झुजाबोटीक आमी दर्यान बुडयतले अशें इराणचे मुखेल फुडारी खामनेई हांणी सांगलें. आणि आता वचूया खेळा मळार. तिसऱ्या गोंय आणि सिंधुदुर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीत मोक्ष 11 हो पेडणेचो पंगड जैतिवंत थारला. सामाजीक कार्यकर्ते अमित शेटगांवकर हांणी ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तीत मोरजीचो उमलबाग हो पंगड दुसऱ्या पावंड्यार उरलो. ह्या वेळार एका खेळगड्यान आपली प्रतिक्रिया दूरदर्शना कडेन उक्तायली.
आणि आता क्रिकेट संवसारीक करंड T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती खेळ जावपाचो आसा। आता कांय खिणा भितरच सांजेच्या 7 वरांचेर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानाचेर T20तल्या सुपर 8 गटात हो खेळ जातलो। आता मेरेन तिलक वर्मा आणि भारतीय पंगडाचो मुखेली सूर्यकुमार यादव हांणी स्थिर फलंदाजी करपाचेरच चड भर दिला। दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात कबिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी आणि मार्को एन्सेंट आणि तशेंच केशव महाराज सारखे गोलंदाज आसात, जाका लागून दक्षिण आफ्रिकेच्या मुखार भारताच्या मुखार कमी लेखप चुकीचे थारतले। आयच्या भारतीय पंगडात अभिषेक शर्माच्या जाग्याचेर दुसरो अष्टपैलू खेळाडू खेळपाची शक्यताय आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन सारलो संवाद। AI, शेतकारांची बदलती परिस्थिती आणि स्थान भुरग्यांच्या अंगदानाचेर मुखेलपणान केली चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मेरठांत दिल्ली मेरठ मेट्रो कॉरिडॉराचें केलें लोकार्पण। नव्या हायस्पीड युगाची जाली सुरवात। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गोंय अध्यात्मिक महोत्सवात जाले वांटेकार। कळंगूट दर्यादेगेर जाल्ल्या समुद्र आरतीत घेतलो वांटो। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी पेडणे तोरशेच्या सामाजिक सभाघराचे जाले उक्तावण। संस्कृतीक कार्यावळी आणि सामाजिक कार्या वाडीक लागपा खातीर जातली मजत, श्रीपाद नाईक। पाकिस्तानाच्या हवाई दळान अफगाणिस्तानाच्या कांय भागात केले हवाई हल्ले। अफगाणिस्तानातल्या बऱ्याच भागांनी जाले लुकसाण, जाल्यार कांय थळाव्यांनी वगडायलो जीव। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।